गोवा फाउंडेशनान दुसऱ्या लीज रिन्युवलाचेर लोकायुक्ता मुखार केस फायल केल्ली. ताचो रिपोर्ट मंगळारा आयलो. लोकायुक्तान रिपोर्टांत म्हटलां तें अशें: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला तेन्नाचो मुख्यमंत्री खण सचिव खण संचालका आड FIR घालची. ACB राज्य सरकाराच्या अखरातीत येता. ताका लागून केस CBI कडेन दिवपाचेर विचार करचो. पवन कुमार सेन आनी प्रसन्न आचार्य हांकां सेवेत त्या पदाचेर दवरचें न्ही. मात हो रिपोर्ट दितना लोकायुक्तान 2 गजाली ह्या अहवालातूच स्पश्ट केल्यात. त्यो अश्यो: लिजा रिन्यू करून ह्या तिगांनी स्वताचो अर्थीक फायदो करून घेतलो हें सिद्ध करपा सारकें कांय ना. मात तांच्या निर्णयाक लागून लीज धारकांक फायदो जालो, ताका लागून हें करपा फाटल्यान तांचो हेतू शुद्ध आशिल्लो अशें दिसना. एकंदर लीज रिन्युवला करून ह्या तिगांनी थेट भ्रष्टाचार केला अशें म्हणपा सारको पुरावो लोकायुक्ता मुखार ना. हो रिपोर्ट घेवन फिर्यादी गोवा फाउंडेशन सांज मेरेन मिडिया मुखार. सरकार ह्या रिपोर्टाचेर कितें कारवाय करता तें पळयतलें म्हूण गोवा फाउंडेशन उलयलां. That we will see. We don't want to threaten anybody right now. Right now, there is a responsible officer who is the Chief Secretary of the State, and the report has been sent to him. We will follow it up. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.